न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमकां सगळ्या न्यूज रूम बुलेटिनाक येवकार दिता। तर आतां आमी आयचो नियाळ घेवपा या। तर आतां आमी उशा कडेन उशा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। उशा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें स्मार्ट सिटीक लागून लोकांक कितले त्रास जाता ते। आनी आयज मंत्री बाबूश मोन्सेरातान जो सांतिनेज रस्तो आसा चर्ची कडलो तो बंद केल्लो आसा। आनी ताणें वचून पळोवणी केली की कांय लोकांच्यो कागाळी आसल्यो की बारीकशी वाट आसा थंयच्यान गाडयो पसार जातात। आनी ह्याच संदर्भान जेन्ना गाडयो वतात तेन्ना धूल जो आसा तो लोकांच्या घरांनी वयता आनी जे दुयेंती आनी ज्येश्ठ नागरीक आसा तांकां त्रास जाता। ह्या खातीर तेणी आयज वचून प्रत्यक्षांत पळोवणी केली आनी तो म्हणटा की कामाची जी आसा घाई आसा तो बेगिनात बेगीन जातली। आनी थंयच तेणें एक स्टेटमेंटूय केल्लो की लोकसभा वेंचणूक जावपाची आहा, थंय जे उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दोनूय जागे जे आसा भाजपूच वेंचून येतलो असो तेणें विश्वास उक्तायलेलो आसा। ह्यो ज्यो दोनूय बातम्यो आसा तुमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो। थँक्यू उशा। उशान आमकां एक बरीच जी बातमी जी स्मार्ट सिटीचेर आसा ती सांगलेली आसा। स्मार्ट सिटी लागून खुबश्या जाणांक त्रासूय जाता हेचो आमकां नियाळ मेळिल्लो आसा। तर आतां आमी संजना कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। संजना, 22 जानेवारीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें अयोध्येन राम मंदिर प्राण प्रतिश्ठापन सुवाळो आसलो। त्या दिसा एक प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजणेची घोशणा केल्ली। त्या येवजणे खाला दर म्हयन्याक 300 युनिट फुकट वीज मेळटली। तशेंच हे येवजणे खाला 1 कोटी घरांनी फुकट सौर उर्जा मेळपाची तजवीज केल्या, अशी माहिती काल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हाणें दिल्ली आसा। हे येवजणेचो चड फायदो गरीब आनी मध्यम वर्गीय लोकांक जातलो अशी तांकां आस्त आसा। दुसरी जी बातमी आसा ती आयच्या नवो म्हयनो म्हळ्यार 1 मार्च सुरू जाता। जायते व्हड बदल आमकां पळोवपाक मेळटा। हो म्हयनो आर्थीक वर्साचो निमणो म्हयनो, ताका लागून दर एकल्याक पयशा संबंदी जायतीं कामां पुराय करची पडटा। हाचे विशीं म्हणजे सिलिंडराच्या दरांत वाड जाला, GSTचे नेम ह्या म्हयन्यान बदलतले, फास्टॅग KYC क्रेडीट कार्डाच्या नेमांनी बदल जाला। हो सगळो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटलो, तो तुमी मुजरत पळोवचो। थँक्यू संजना आमकां एक 2 बऱ्योश्यो बातम्यो सांगल्यात। जे कमर्शियल जो सिलिंडर आहे तेजी दर वाडलेली आसा। तर आतां आमी रश्मी कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ। रश्मी, ऐश्वर्या, आयज 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो आसा। एक म्हणजे पयली बाणावलीचे जे टॅक्सी जे पर्यटक टॅक्सीकार आहात तेंच्यांनी आयज आमदार विजय सरदेसाय यांची भेट घेतली आनी स्पीड गव्हर्नराक विरोध केला। आतां स्पीड गव्हर्नराक विरोध कित्याक जाल्यार तो ते म्हणटा आमकां परवडना। परत खुबशे विशय तेंच्यांनी मांडटा जे तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलेच। आनी विजय सरदेसायन तेचेर अशी जाप दिल्या की स्पीड गव्हर्नराची तशें पळोवंक गेल्यार गरज ना, फक्त पर्यटक टॅक्सीवालेच स्पीडीन चलयतात, बाकी चलयनात, तेंच्या कडल्यान अपघात जायना काय असो प्रस्न तांणी केला। आनी स्पीड गव्हर्नर बसोवच्या जाग्यार AI इंटेलिजन्स कॅमेरा जशे की पणजेन आसा तशें गोंयभरांत लावचे, हितून सरकाराक तालावूय पयलीं मेन म्हणजे पडटले। जो शिस्त मोडटा रस्त्याचे जे येरादारीचे नेम मोडटा तेचेरूय कारवार जातली, सरकाराकूय महसूल मेळटले आनी रोड सेफ्टी आसता ती उरतली। सो हो एक विशय तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो। दुसरो म्हणजे निकतोच आमकां मार्च लागता ते आनी 2 दीस जाले आमकां जी गरमी जाणवता, उश्णता वाडल्या, पारो वाडला सगळो। सद्या रायट नाव टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस आहा आनी चडान चड गोंयान ह्यान पयलीं 39 डिग्री सेल्सियस तापमान इतलें जाल्लो। सो निकतो गरमी स्टार्ट जालां आनी फुडल्या 2 दिसान आनीक टेम्परेचर वाडटलें अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। तिसरी एक बातमी जी आसा ती हॉस्पिसियो जे ओल्ड भाग आसा पळय हॉस्पिस बिल्डिंगेचो तो मेडिकल सर्विसी खातीर दिवचो, वेगवेगळे मेडिकल जे सर्विसीस आसा तेच्या खातीर दिवचो अशी मागणी एका डेलिगेशनान लोक
लोकल डेलिगेशनान मिनिस्टर पर्यावरण मंत्री आमचो जो एलेक्स सिक्वेरा तेजे कडेन आयज केला. सो अशे साबार विशय राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतीक जे तुमकां आमच्या हेजे साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. तुमी निश्चित पळोवचे आमचे साताचे बुलेटिन. येस ऐश्वर्या. थँक्यू रश्मीन आमकां 3 बऱ्योशो बातम्यो सांगल्या. जशी आतां उश्णता ती वाडत आसा ताका लागून ह्या उश्णतेक लागून खुबश्या लोकांक त्रास बी जाता. तर आतां आमी दिप्ती कडेन या, दिप्ती कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो निया. दिप्ती. ऐश्वर्या, 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक सध्या पोलिओची लस दिवपा खातीर पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम जी आसा ती येता त्या 3 मार्च ह्या आयताराक जावपाची आसा आनी ह्या मोहिमेन सुमार देशभरातले 23,28,258 भुरग्यांक ही पोलिओचे जो डोस आसा तो दिवपाचो आसा. दुसरी म्हत्वाची एक अपडेट म्हळ्यार भारतांतल्या सुमार 150 स्टेशनांक ईट रायट स्टेशन ह्या FSSAIच्या वतीन प्रामाणीकरण मेळिल्लें आसा. कारण दर दिसाक सुमार लाखांनी लोक जे आसात ते प्रवास करतात आनी तांकां बरें क्वॉलिटीचें जेवण किंवा हें जें अन्न जें आसा तें पोशकूय मेळपाक जाय आनी तातूंत नितळसाणूय राखप गरजेची आसा. सो सुमार 150 स्टेशनांक हे प्रामाणीकरण मेळिल्लें आसा आनी अशा आनीकूय अपडेटां खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 मुजरत पळोवचें. थँक्यू दिप्ती. दिप्तीन आतां सांगलें जे पोलिओचो डोस आहा तो सगळ्यांनी घेवचो आनी सगळ्यांनी यादूय दवरचें. आतां तशें आमी उतेजा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो निया. उतेजा. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली की काल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिल्ली गेल्ले. ते भाजपाचे जे लोकसभा वेंचणूक खातीर जे उमेदवार आसा ते निश्चित करपा खातीर गेल्ले. म्हणजे ती काल राती मिटींग जाली आनी मिटिंगे उपरांत उत्तर गोंयान मंत्री श्रीपाद नायक हांची उमेदवारी निश्चित जाल्या. ताची अजून अधिकृत घोशणा जावंक ना. पूण दक्षिण गोंयाचो आसा तेजो अजून सस्पेन्स सोंपना. थंयसर कोणाच्या अजून उमेदवारी निश्चित जावंक ना. तेंच्या मदीं आसा सावयकार आनी बाबू कवळेकार आनी आतां तर दिगंबर कामतीचें नांव चर्चेंत आसा. आयज परतून मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाचे जे ज्येश्ठ फुडारी आहा तांची आयज बसका जातली दिल्लीत. तेज्या उपरांत सांजचे तुमकां कळटलें कोण दक्षिण गोंयांतल्यान कोण भाजपाची उमेदवारी लढयतलो ती लोकसभा वेंचणुके खातीर. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हणल्यार आल्तो दाबोळे ते MS कॉलेजी मेरेन जे राष्ट्रीय महामार्गाचेर आतां फ्लायओव्हर बांदतले. ह्या विशीं जो 455.50 कोटी सद्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी मंजूर केल्यात अशी माहिती आमकां येरादारी मंत्री माविन गुदिना हांणी दिली. तशेंच ह्या कामाचो आसा तो ह्या कामाचो शुभारंभ म्हणल्यार बुन्यादी फातर तो कोड ऑफ कंडक्टा पयलीं लायतलो अशें तांणी सांगिल्लें आसा. आनी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आयज मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर MPच्या अध्यक्षाची तांणी भेट घेतली आनी त्यांनी सांगलें की शुक्रारा कोळशाच्या प्रदुशणा विरोधात आपण भेट घेतलो म्हणून. आनी ताच्या वांगडा तांणी जे मुरगांव पालिकेचे 9 नगरसेवक आसले 9 प्रभागांतले नगरसेवक तांकां हाजीर रावपाक सांगिल्ले. पूण मात एक नगरसेवक सोडली जाल्यार बाकी सगळ्यांनी थंय दांडी मारलेली ते कोणूच पावोंक नासलेले. आनी हाचेर जो मुरगांवचो आमदार आसा संकल्प आमोणकरान तिडक उक्तायल्या. आनी ते खंय मदींच खंय कांय दिसा पयलीं 2 दिसा पयलीं खंय लोकांक पिशान काडपा खातीर MPच्या चेअरमॅनाक थंय मेळोन येयले आनी बेश्टो फोटो काडून येयलो म्हणून अशें आमदार संकल्प आमोणकर हांणी आमकां सांगलेलें आसा. ह्यो तुमकां 3 बातम्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. थँक्यू उत्तेजा कडल्यान आमकां तो दिसाची म्हायती मेळ्ळी. तशेंच आनी एक जी बातमी आहा जी म्हणजे की कांय दीस पयलीं तुवें थळाव्या लोकांनी उदकाची पायपलायनीचें काम करपाचें बंद केलेलें कॉन्ट्रॅक्टराचें. कारण तांणी जे सांगलेलें तेजे परतेच ताणें घेतले. त्या लागून आतां थंयसर की काम तशेंच आसा ताका लागून अपघाताचें हें प्रमाण वाडपाची शक्यता. सो तेंच्यांनी मागणी केला की थळाव्या लोकांनी की काम आहा तें बेगोबेग पुराय करचें. सो आतां आमकां साबार दिसाची आमकां म्हायती मेळिल्लीच आसा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खुर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन
घेवपाक विसरूं नाका. तर अशो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.